मार्को परमणे जेजू ख्रिस्ताची बरी खबर अवेसो 4 वोड 26 to 34. जेजून म्हणलें, देवाचे राज अशें, एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोमता, रात आनी दीस, तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा, हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा ओस्तोंगी फळ दिता, पयलीं पालो, मागीर कोणोस आनी शेकी कोणसांत गुळगुळीत गोटो. आनी शेत पिकतोच लुवणी पावली म्हणून रोखडोच तो विळो लायता. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सोर करूया, वो कसली वोपार घालून तें चित्रावया. तें सांसवाच्या कोण्या पोरी. तो जमनीर वोमता तेन्ना संवसारांत आसात तितल्याय बियां पोरोस सुपुल्लो, पूण वोंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां पोरोस व्हड जाता, आनी ताका येद्यो व्हडल्यो कांड्यो फुट्टात की वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक ताची सावली तोळा आसरो घेवंक मेळटा. तांच्यान आयकून घेवंक जाता तसल्या सोबार वोपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वोपारी शिवाय तांचे कोडे उलोय नासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगलें फोडून सांगतालो. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.